कुडचड्या शिळवण्या बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाक वापरपी पंप आनी होडी बंदर कप्तान प्राधिकरणान कातरून उडयली। कुडचड्या पुलिसांक आनी खण खात्याक वाठारांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात म्हूण म्हायती मेळ्ळी। ताचे उपरांत केपेंचे मामलेदार, खण खातें आनी कुडचडे पुलिसांनी धाड घालून रेंव आनी पंप जप्त केल्लो। आतां बंदर कप्तान प्राधिकरणान तो जप्त केल्लो पंप आनी होडयेचेर कारवाय केल्या। आयतारा 11 मे गोंयच्या 3 पंचायतींनी 3 वॉर्डांचेर पोटवेंचणूक जावपाची आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण थिये वॉर्ड नंबर 1, अस्नोड्या वॉर्ड नंबर 7 आनी चिखलेच्या वॉर्ड नंबर 1 ही पोटवेंचणूक जातली। ह्याच फाटभुंयेर गोंय सरकारान ह्या वॉर्डांनी मतदार आशिल्ल्या सगळ्या दिसावड्याचेर काम करपी कामगारांक, खाजगी कर्मचाऱ्यांक आनी उद्देगीक वसणुकेंनी काम करपी कामगारांक गोंय सरकारान पगारी सुटी जाहीर केल्या। हे विशीं सरकारान परिपत्रक जारी केलां। दाबोळे न्हंयचेर कपडे उमळपाक गेल्ले बायलेचेर 2 मानग्यांनी हल्लो केलो। हल्ल्यांत विश्रांती गांवकर वय 60 गंभीर जखमी जाली। मानग्यांनी बायलेचे दोनूय पाय चाबले आनी तिका उदकांत ओडून घेवपाचो यत्न केलो, पूण थळाव्या लोकांनी सादूर रावन बायलेक मानग्यांच्या चपक्यांतल्यान सोडयली आनी तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेली। तिचेर मडगांवां उपचार चलतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा सकाळी 7 वरांच्या सुमाराक विश्रांती दूधसागर न्हंयचे देगेर कपडे उमळपाक गेल्ली तेन्ना तिचेर 2 मानग्यांनी हल्लो केलो। उपरांत विश्रांतीन मजती खातीर आड्ड्यो मारल्यो। त्यो आयकून थळावे लोक थंय धांवून येवन तिका उदकांतल्यान भायर काडली। मानग्यांनी तिच्या दोनूय पांयांक घास मारिल्लो आनी ती तिका ओडटाली। हे घडणुकीक लागून वाठारांत भयाचें वातावरण पातळ्ळां आनी फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन ह्या एकाच वाठारांत 10-15 मानगी भोंवतात अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें। रान खात्यान हे घडणुकीची बेगोबेग दखल घेवन मानग्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मळकर्ण्या बेकायदेशीर दोंगर कापणी विरोधात गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या बातमेची दखल केपेंच्या मामलेदारान घेतली। रोखडेच ह्या बेकायदेशीर दोंगर कापणेचेर स्टे ऑर्डर धाडपाचें आश्वासन मामलेदार नेल्सन आल्फान्सोन दिलां। कितलेशेच म्हयने जाले ह्या गोड्या मार्गा मळकर्णे रस्त्या कुशीक दोंगर कापणी चालू आशिल्ली। ह्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीक थळाव्यांनी पुराय विरोध केल्लो आनी कागाळूय केल्ली। गोमंतक टीव्हीन आयतारा ही बातमी उजवाडाक हाडले उपरांत एका दिसा भितर केपेंच्या मामलेदारान हाची दखल घेतली। कोडार फोंड्या दोगा मानायांच्या केस्तावांत एकल्याचो खून जाल्ल्याची घडणूक मंगळारा सकाळी उक्ताडार आयली। ह्या प्रकरणांत सोऱ्याचे दुंदीन आशिल्ल्या मेवण्यान आपल्याच भावजीचो खून केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कोडारचे एके बागायतीन दीपक तिडसी भावजी आनी डेव्हिड टोपो मेवणो हे दोगूय फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन काम करताले। दोगूय थंयच रावताले। ताचें कुटुंब झारखंडांत आसा। सोमारा दीसभर ते सोरो पियेले। सांज वेळार येतना फकाणां म्हूण भावजीन मेवण्याक रस्त्या कुशीक दुखल्लो। ताचो राग डेव्हिडाक आयलो। तो झगडपाक निमीत सोदतालो। घरा परतल्या उपरांत दोगांय मदीं जेवण वाडटालो हाचेर वाद जालो। वाद वाडले उपरांत डेव्हिडान रागान आंगणांत आशिल्ल्या कुराडीन दीपकाच्या मानेर वार केलो। चड रगत गेल्ल्यान दीपकाक थंयच मरण आयलें। दोगांयनी वादाचो आवाज आयकून कोण तरी पुलिसांक म्हायती दिली। पुलिसांची रोबोट व्हॅन थंय पावली तेन्ना तांकां ही घडणूक दिसली। पुलीस येवचे पयलीं दीपकान थंयच्यान पळ काडिल्लो।
अस्नोळेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात ताकतिकेन दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान 2 दीस मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली. WRDन तशेंच जाहीर केलां. बुधवार आनी बिरेस्तार अशे 2 दीस दुरुस्ती काम चलतलें. राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच. मंगळारा सकाळी जांबावले रिपोर्टात ट्रक, बस आनी दुचाकी मदीं टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक दुखापत जाल्ल्यान ताका सध्या उपचारा खातीर मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. फुडलो तपास सुरू आसा. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्ताना आड केल्ल्या वॉटर स्ट्रायकाचो परिणाम दिसता. भारतान बगलिहार धरणांतल्यान चिनाब न्हंयचें उदक आडायलां. उपरांत सोमारा पाकिस्तानांतल्या सियालकोटांत चिनाब न्हंयच्या उदकाची पातळी 15 फुटां मेरेन देंवली. ही पातळी आयतारा परस 7 फूट उणी आसा. चिनाब न्हंयचें पात्र सेगीत देंविल्ल्यान पंजाबांतल्या म्हणल्यार पाकिस्तान पंजाब 24 म्हत्वाच्या शारांतल्या 3 कोटी परस चड लोकांक 4 दिसांनी पिवपाच्या उदका खातीर रावचें पडूं येता. पाकिस्तानांतल्या फैजलाबाद आनी हफिजाबाद सारकिल्ली दाट लोकवस्ती आशिल्ल्या शारांनी 80% लोकसंख्या पिवपाच्या उदका खातीर चिनाब न्हंयच्या उदकाचेर अवलंबून आसा. पाकिस्तानच्या सिंधू जल प्राधिकरणाक भारताच्या ह्या निर्णयाक लागून खरीप पिका खातीर 21% उदक उणें जातलें असो भंय आसा. पाकिस्तानी संसदेन हाका झूज आपोवपाचें कृत्य म्हणलां. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्या उपरांत भारतान सिंधू उदक करार स्थगीत केला. 19 सप्टेंबर 1960 दिसा भारत आनी पाकिस्तानान 6 न्हंयांचें उदक वांटोवपाक सिंधू उदका खातीर करार जालो. ह्या करारा प्रमाण भारताक 3 पूर्वेकडच्या न्हंयांचेर रावी, बियाज आनी सतलज अधिकार मेळ्ळे, जाल्यार पाकिस्तानाक 3 पश्चिमेकडल्यो न्हंयो सिंधू, झेलम आनी चिनाब वापरपाची परवानगी दिली. पाकिस्तानाची 80% शेती सिंधू, झेलम आनी चिनाब न्हंयांचेर उदकाचेर अवलंबून आसा. आतां भारतान ह्या न्हंयांचें उदक आडयल्ल्यान पाकिस्तानाचे उदकाचें संकश्ट चडूच वाडलें. थंयची आर्थीक परिस्थिती इबाडटली. तशेंच पाकिस्तानान जायतीं धरणां आनी उदकांतल्यान लायट प्रकल्पांतल्यान वीज तयार करता. उदकाच्या उणावाक लागून वीज निर्मितीन घट जावपाक शकता, जाका लागून आर्थीक आनी उद्देगीक क्रियाकलापांचेर परिणाम जातले. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांतल्या गुन्यांवकारांचो सोद सुरक्षा यंत्रणांनी खर केला. आतां मेरेन 2800 परस चड लोकांची चवकशी केल्या आनी 180 दुबावितांक ताब्यात घेतल्यात. आतंकवादी नेटवर्क आनी आतंकवाद्यांक आसरो दिवप्यांक सोंपोवपाची कारवाय सुरक्षा रक्षकांनी सुरू केल्या. पहलगाम हल्ल्या उपरांत पाकिस्ताना वांगडा निर्माण जाल्ले युद्धाचे परिस्थितीन केंद्रान बुधवारा देशांतल्या वेगवेगळ्या शारांनी मॉक ड्रिलांचें आयोजन केलां. गोंयांत राजधानी पणजे, वास्को, बोगमाळो आनी दाबोळी विमानतळ वाठारांत हे मॉक ड्रील जातले.
प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळार पुलीस, NDRF, भलायकी सेवा आणि हेर बचाव पथकांक युद्धा वेळार तग धरून रावपा खातीर प्रशिक्षण दिवप तशेंच युद्धा वेळार सामान्य लोकांनी कितें करप हाचें प्रशिक्षण म्हळ्यार मॉक ड्रिल. मॉक ड्रिला वेळार हवाई सायरन वाजोवन इशारो दितात. जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यांत 26 जाणांक मरण आयिल्ले. ते उपरांत भारतान पाकिस्तानाक बुद्ध शिकोवपाची तयारी सुरू केल्या. ताचोच भाग म्हूण फाल्यांची मॉक ड्रिल जातली. ह्या मॉक ड्रिलाक लागून पाकिस्तानाचें टेन्शन वाडटलें इतलें मात खरें. 54 वर्सां उपरांत देशांत नागरी संरक्षण मॉक ड्रिल जाता. 1971 वर्सा अशे तरेचे मॉक ड्रिल जाल्ले. ते उपरांत भारत आनी पाकिस्ताना मदीं युद्ध जाल्लें. मॉक ड्रिल म्हळ्यार युद्धाचो सराव. हवाय हल्ले जाल्यार लोकांनी कितें करप हाचेर प्रशिक्षण दितात. आपतकालीन परिस्थितींत लोकांनी कशी जतनाय घेवप हेंय सांगतात. पहलगाम हल्ल्या उपरांत 1971 वर्साच्या बांगलादेश झुजा सारखी स्थिती सध्या पुराय देशांत निर्माण जाल्या. जर झूज पेटलेच जाल्यार जनतेक संवेदनशील करपाचे तयारीचो भाग म्हणल्यार फाल्यां जावपी मॉक ड्रिल अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां. गोंयांत मुरगांव बंदर, दाबोळे, वास्को आनी पणजे मॉक ड्रिल जावपाचे आशिल्ल्यान जनतेन सहकार्य करचें असो उलो डॉक्टर सावंत हाणें मारलो. NCC, NSS, गृहरक्षक दळ, आपदा मित्र आनी आपतकालीन स्थितींत कशे तरेन काम करप गरजेचें आसा हाची तयारी आसा. मंगळारा मॉक ड्रिल संबंधी गृह सचिवा वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बसका जाली. मुखेल सचिव, गृह सचिव, जिल्लोधिकारी हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. राज्यांत जावपी मॉक ड्रिल संबंधी आयज सांजवेळा मेरेन आराखडो तयार जातलो अशें डॉक्टर सावंत हाणें म्हणलें. रेडिओ, दूरदर्शना वरवीं सुचोवण्यो तशेंच संदेश दितले. ह्यो सुचोवण्यो पाळपाची नागरिकांची जापसालदारकी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे देशाचे सुरक्षे खातीर वावुरतात. लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे श्री लयराई जात्रेन शेनवारा जी घडणूक घडली आनी ह्या उत्सवाचेर बरोच परिणाम जाणवलो. हे फाटभुंयेर प्रशासनान आनी देवळाचे समिती निमाण्या दिसा मंगळारा भाविकांनी शिरगांवा येवचे न्हय असो उलो मारिल्लो. हाका भाविकांनी सहकार्य केल्ल्यान मंगळारा निमण्या दिसा कौलांक गर्दी नासली. गांवचे कांय ग्रामस्थ आनी कांय सोयरी सोडल्यार शिरगांवा मंगळारा भाविकांची गर्दी बरीच उणी दिसून आयली. प्रशासनान विविध सुवातांचेर बॅरिकेड्स घालून तशेंच पुलीस बंदोबस्त दवरून भितर वाहनां सोडूंक नासली. चडशीं दुकानां काडिल्लीं. प्रशासनान हांगा शेनवारा उपरांत बरी वेवस्था दवरली. हाका लागून कसलेच तरेचो बोवाळ जावंक ना. शेनवारा 6 जाणांक मरण आयले तर जखमी मदले कांय अजूनय उपचार घेतात. मरण आयिल्ल्यांक 10 लाख जाल्यार जखमींक 1 लाखांची घोशणा मुख्यमंत्र्यान केल्या. 12 दिसां उपरांत ही वाडटले. ही घडणूक कशी घडली हाचो पुराय अहवाल मेळोवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान एक कमिटी स्थापन केल्या. शिरगांवच्या खेटाखेट प्रकरणात सरकारान स्थापन केल्ले चौकशी समितीन अजून अहवाल सादर करूंक ना. फुडल्या कांय दिसांनी तो येतलो. अहवालाक मातसो उशीर जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. लयराई जात्रेच्या दिसा शेनवारा सकाळीं भाविकां मदीं जाल्ले खेटाखेटीन 6 जाणांक मरण आयिल्ले. 70 परस चड भावीक जखमी जाल्यात. कांय जाणांचेर उपचार सुरू आसात. खेटाखेटीचे चौकशे खातीर सरकारान महसूल सचिव संदीप जॅकीस हांच्या मार्गदर्शना खाला समिती स्थापन केल्या. समितीन काम सुरू केलां. तेन्नाची उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल आनी हेर अधिकाऱ्यांच्यो जबान्यो नोंद केल्यात. जखमींच्यो जबान्यो नोंद करपाचें काम सुरू आसा अशी माहिती चौकशी समितींतल्या एका वांगड्यान दिली. जबान्यो नोंद केल्या उपरांत घडणुके सुवाते वेळावेली स्थिती आनी हेर गरजेच्यो गजाली अभ्यास करतले. मंगळारा मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें मामलेदार आनी कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यां सयत आख्या कोंकण रेल्वे सुवातेर पळोवणी केली. ह्या वेळार आमदार दिगंबर कामतीन प्रस्तावित प्रकल्पाचो तशेंच पूर्व पावसाच्या कामाचोय नियाळ घेतलो. पायलट आनी प्रवाशां खातीर वेगळी शेड बांदतले अशें आमदारान ह्या वेळार स्पश्ट केलें.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुकाच्या अहवालाप्रमाण भारत जपानाक फाटी घालून 2025 वर्सा संवसारांतली चवथी व्हड अर्थव्यवस्था जातली. आंकडेवारी प्रमाण सध्या भारत $4.3 ट्रिलियन GDP सयत संवसारांत 5व्या क्रमांकाचेर आसा. तेच वेळार जपानाची GDP सध्या 4.4 ट्रिलियन आसा. 2024 मेरेन भारत संवसारांतली 5वी व्हड अर्थव्यवस्था आशिल्ली, पूण IMFच्या ताज्या अदमासा प्रमाण अंदू भारत संवसारांतली चवथी व्हड अर्थव्यवस्था जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच येवपी वर्सांनी जर्मनीक फाटी घालून संवसारांतली तिसरी व्हड अर्थव्यवस्था जावपाची शक्यताय आसा. 2028 मेरेन भारताची GDP $5,584.476 अब्ज जातली असो अदमास आसा, जी जर्मनीच्या $5,251.928 अब्ज GDP परस चड आसा. भारत 2027 वर्सा $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जातली आनी GDP $5,069.47 अब्ज आसतली. मजगती अमेरिका आणि चीन हे दोन देश 2025 वर्सा संवसारांतले व्हड अर्थव्यवस्था आशिल्ले देश कायम उरतले. IMFच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या वर्सांनी लेगीत हे दोनूय देश हेच स्थितीत उरतले. पूण अशें आसले तरी रिणाचे नदरेन भारताची स्थिती दोनूय देशां परस चड बरी आसा. मार्च 2025 मेरेन अमेरिकेचे रीण $36.22 ट्रिलियन आसा. चीनाचे रीण $2.52 ट्रिलियन आसा, जाल्यार भारताचेर $712 अब्ज रीण आसा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीन 1 एप्रिलाक फुल कोर्ट मिटिंगेन दरेकल्याची संपत्ती जाहीर करपाचो निर्णय घेतिल्लो. ते प्रमाण सोमारा 5 तारखेर रातचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसायटीचेर न्यायालयांतल्या सगळ्या न्यायमूर्तींची संपत्ती जाहीर केली. तातूंत देशाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हांचे पासून सर्वोच्च न्यायालयांतल्या 33 मदल्या 21 न्यायमूर्तींचे संपत्तीची वळेरी दिली. ते प्रमाण न्यायमूर्तीच्या नांवान कितली रक्कम आनी मालमत्ता आसा हाची माहिती हे वळेरेन दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे वेबसायटीचेर दिल्ले म्हायती प्रमाण सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हांच्या नांवार बँकेन ₹55,75,000 फिक्स्ड डेपॉझिट आनी ₹1,06,00,000 PPF आसा. तशेंच सरन्यायाधीश खन्ना हांच्या नांवान दक्षिण दिल्लींत 2 BHK DDA फ्लॅट आशिल्ल्यान कॉमनवेल्थ गेम्स विलेजीन तांचे चलये सयत जोड हक्क आशिल्ल्या फ्लॅटांत तांच्या नांवान 56% वांटो आसा. हिमाचल प्रदेशांत तांची घरची जमीनूय तांच्या नांवार आसा. हे वळेरेंत येवपी कांय दिसांनी म्हळ्यार 14 मेक सरन्यायाधीश पद स्विकारपी न्यायमूर्ती BR गवय हांचे संपत्तीची म्हायती दिली. ते प्रमाण येवपी न्यायाधीशांच्या नांवान बँकेंत 19,63,000 ठेवी, जाल्यार PPF खात्यांत ₹6,59,000 आसात. तशेंच इमारतींत घर, मुंबय आनी दिल्लीक फ्लॅट तशेंच मालमत्तेचो ताणें उल्लेख केलो. तशेंच अमरावती आनी नागपूर तांची जमीन आसा. तशेंच वट्ट $1,30,00,000 रीण तांच्या नांवार आसा. हुबे तालुक्यांतल्या कुसगुल गांवा लागसार इंगहोळी क्रॉसा लागसार मोटार आनी लॉरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत 5 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें. चड म्हायती प्रमाण विजयपूर सावन हुबळी येवपी मोटारीच्या ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटलें आनी मुखारच्यान येवपी लॉरीक धपको बसलो. हो धपको इतलो नेटान बसलो हातूंत जाग्यारूच 5 जाणांक मरण आयलें. श्वेता वय 29, अंजली वय 26, संदीप वय 26, विठ्ठल 55 आनी शशिकला वय 40 अशीं मरण आयिल्ल्यांची नांवां आसात. मरण आयिल्ले सगळे शिवमोगा जिल्ल्यांतल्या सागर हांगचे रावपी आसात. ते सगळे हॉटेल वेवसाया खातीर बागलकोटाक गेल्ले. काम सोंपतकच हुबळी मार्गान शिवमोगाक परततना हो अपघात जालो.
फाटल्या 2024-25 आर्थीक वर्सा देशभरात 2.6 कोटी वाहनां विकली. हातूंत वर्सुकी आदाराचेर 6.46% वाड जाल्या. फकत दुचाकी विभागांत 1.88 कोटी गाडयो विकल्यो. फाटल्या वर्साच्या ह्याच काळा परस प्रमाण 7.71% चड आशिल्लें. त्याच वेळार नव्या आर्थीक वर्सा 2025-26च्या पयल्या तिमाहीत वाहनांची विक्री 22 लाखां वयर जाली. फाटल्या वर्सा एप्रिलाच्या तुळेन 2.95% वाड जाल्या. ह्या काळात दोन चाकी विभागात 1.6 लाखां वयर गाडयो विकल्यो. हे एप्रिल 2024 परस 2.25% चड आसा. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल असोसिएशन हांणी 2024 आनी एप्रिल 2025 ह्या आर्थीक वर्सांत विकिल्ल्या वाहनांचो विक्री अहवाल जाहीर केला. एप्रिलांत हिरो कंपनीन सगळ्यांत चड 5.11 लाख दुचाकी गाडयो विकल्यो. ह्या विभागांतली सगळ्यांत चड वाहनां विकून कंपनीन पयल्या क्रमांकाचेर पाव दवरले आनी ताचो वांटो 30% आसा. त्याच वेळार प्रवासी वाहन विभागांत मारुती सुझुकीन 1,38,021 गाडयो विकून पयल्या क्रमांकाचेर पावल दवरले आनी ताचो वांटो 39.44% आसा. मात आर्थीक वर्स 2024-25 वेवसायीक वाहनांची विक्री 0.17% उणी जाल्या. ह्या काळात देशभरात 10,623 वेवसायीक गाडयो विकल्यात. जाल्यार फाटल्या वर्सा 10,10,324 गाडयो विकिल्यो. 2025-26 वर्सा दुचाकींच्या किरकोळ विक्रीन 7.71% वाड जावपाची अपेक्षा आसा. ह्या काळात देशभरात 1.88 कोटी दुचाकी गाडयो विकल्यो. जाल्यार फाटल्या वर्सा 1.67 कोटी दुचाकी गाडयो विकल्यो. सावड्डे तिस्कावेल्या मनोहर पर्रीकार स्मृती खेळा संकुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. खेळा प्राधिकरणान ताची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची बिकट स्थिती जाल्या. गेट मोडल्या. मैदानाचेर शेकारे जाल्ल्यान भुरगे खेळटाना पडून तांकां दुखापत जाली. देखून संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घाल्लेचें म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. मजगतीं मैदानाची बेगीनूच दुरुस्ती करतले अशी माहिती सरपंच चिन्मयी नायकान दिली. मायणा कुट्टेरी येवपी हावसिंग प्रकल्पाक मायणाच्या थळाव्यांनी विरोध केला. मंगळारा ह्या विशयाच्या फाटभुंयेर थळाव्यांनी पंचायतीन मोर्चा व्हेलो. हावसिंग प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी रद्द करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. मजगतीं पंचायतीन दिल्ले परवाने रद्द करतले अशें सरपंचान सांगलां. बंधाऱ्याक आमचो पयलोच विरोध आशिल्लो आनी आतांय आसा. पूण गांवांत जाणें हो बंधारो हाडिल्लो तोच आतां आमचें नांव घेवन आमी बंधारो हाडला म्हूण लोकांक सांगीत भोंवता. ताका आमचे मदीं फूट घालपाची आसा असो आरोप थळावो नागरीक सुमीत नायकान केला. ह्याच बंधाऱ्याचो प्रस्ताव कोणी दिल्लो, कोणाक लागून गांवांत हो बंधारो आयलो ताची आपले कडेन पुराय म्हायती आसा. ताका लागून पंचान नाका जाल्लें राजकारण करचें न्हू अशें ताचें म्हणणें.